सो खूप दिसांनी म्हणजे हांव आयज नॉर्मल डेली व्लॉग करता. हे दिसांनी तुमी पयला आसतले म्हणजे आमी हांगा थंय भोंवत आसली. तांचो फ्रेंड आसलो न्हू सो तेजी वेकेशन आसलें पूण आमचें वेकेशन जालां काय दिसतालें. आमी हांगा भोंवता थंय भोंवता ह्या वॉटरफॉलार त्या वॉटरफॉलार ह्या रिसॉर्टान त्या रिसॉर्टान हांगा डिनराक थंय अशें तशें करून भोंवत आसली. पूण जालें आतां परत बॅक टू वर्क. तांचे ऑफिस बीन म्हणजे तो म्हणजे स्टार्ट जालें म्हणजे कितें करता तो ह्या हांगा थंय भोंवत आसलो न्हू आतां म्हणलें तो परत आतां परत स्टार्ट करता काम आपलें. सो जालें आयज हांव म्हटलें घरा कितें करतलें आयज जेवणाचें कशें कितें करपाचें. हेसांनी म्हणजे नुस्तें सारकें येयना येता पूण कसलें कसलें आनी हांव जें हाडूंक वयतालें पळय म्हणजे एक वॅन बसतलें तोवूय सद्या बसना. सो तेजें मातशें कितें बरें आसतालें. आनी आमचो येता तो कितें आहा तें म्हाका घेवचें पडटा. हे सुंगटां घेतलां आनी मुड्डोश्यो ताका लागून मुड्डोश्यो बीन बऱ्यो पडटा म्हणून. आनी सदां सुंगटाचें हांव कडेच करतालें. सो आयज म्हटलें बेश्टें पुलाव करतलें म्हणून. पुलाव म्हणजे कितें बेश्टें नॉर्मल हांवें हें केलां एक्चुली गाजर बीन घालपाचें पूण आसलें म्हटलें बेश्टें कित्याक सो इल्लेशें बेश्टें वेगळोच करता म्हणून बेश्टें पुलावा खातीर हांवें सगळें कट करून घेतलां. आनी स्प्रींग ऑनियन पळय कांय ना तेजे वयल्यान कट करून काल कित्याक तरी चिकनाक चिलीक यूज केलें सो तें आहा बेश्टें तेजो कांय फायदो ना आतां इल्लेशें तरी पूण तेजो ऑनियन घालतलें. सो पयलीं हे सगळें कट करून दवरलां आनी केक नुस्त्यान भरतलें आतां म्हणून. सो आतां प्रॉन्स बीन क्लीन करून घेता आनी बेश्टें अशें हें करता पुलाव करता. आनी तितूंतली सारकें केल्यार मातसो तीक स्पायसी काव करतलो हांव. 4 प्रॉन्स क्लीन करून बायक शिजयलां बेश्टें. तितून हांवें बेश्टें अशें तांदूळ दोन तितून बेश्टें घातला हळद घातला मीठ घातला आनी इल्लें गाजराचें बेश्टें घातलें आनी बॉयल केलां. सो तें ताका रेडी करून दवरलां. तेजो टायम जालो की ताका बरयतलें. आनी मेन कितें सांगतलें म्हणल्यार पळया हांवें केदें व्हडलें मंगळसूत्र घातलां तें. हय मंगळसूत्र म्हणजे म्हाजें केदें म्हणजे हें म्हाजें नॉर्मल म्हणजे हांव खंय म्हणजे ओकेजन कितें आसतना वेडिंगाक हेका तेका कितें प्रोग्राम बीन आसतनाच घालता. सो आनी हें जेन्ना घालता जेन्ना म्हजें धाकटें डावल आसा पळय तें धाकटें मंगळसूत्र तें तुटता तें म्हाका हें घालचें पडटा. आनी काय ऑप्शन ना म्हणजे कितें करूं आतां ह्या मंगळसूत्राचें हांव सांगा पळोवया म्हाका हेंच घालचें पडटा. आनी हेजें कितें जालां पळय तें हांवें दिलां रिपेरान. तें कितलें जाणां एक 3-4 फावटी आतां जालें तें आतां 4थी काय 5वी फावटी हांवें दिलां. बायन 2-3 हें जालें आनी परत हांवें आतां दिलां. तें म्हाजें ऑटोमॅटीक तुटलें तें झरता आनी कितें जाता खबर ना. तेजें आतां म्हाका दुसरेंच घेवचें पडटलें अशें दिसता म्हाका आतां. आनी हेजेर तुमकां दाखयता हांवें हो पॅटर्न केल्लेलो. हो पॅटर्न म्हाजो न्हू एक्चुली असो आसलो पळय असो. सो हेजें अशें आसा पळय हें पळय तें पळय हांगा सरलें हें पळय ह्या सायडीचें अशें एक तुटलो आनी एक दोनूय तुटून पडला. सो हें काय आतां म्हाका हेकाय रिपेरिंगाक दिवचें पडटलें. सो हें घालना ती कितें म्हणटाली हें परत तूं आतां घालीत जाल्यार तें परत परत सुट्टलें. हांवें म्हटलें आतां काय ऑप्शन ना म्हाजें आतां हें मंगळसूत्राचें कितें म्हणून करतलें म्हाका हेंच घालचें पडटा. सो हांव चिंत्तालें कितें दुसरें तें म्हणटालें तेका धाकट्या पळय तेका म्हाजे गोल्ड बिट्स बीन आहा. सो तें म्हणटालें तें बीन परत परत तूट हें जाता न्हू. सो हांव चिंत्तालें बेश्टें बारीकशें सळसळीत कसो करतलें विथ बारीकशें डायमंडचें लॉकेट म्हणून. सो डेली वेराक घालचें बरें जातलें म्हणून. बाय बसला हांगा आनी बायक हे बायन बेश्टें मोठीशी बाय केला आनी हें पुलाव हें केला प्रॉन्स पुलाव बेश्टो. हे पळय मस्ती करता बाय पळय टी व्ही लायता खा पूण. आनी आमगे पळय कशें केला पळय भायर बायन न्हू प्ले केला आपल्यान रिमोट. एक सेकंड पॉज मारता. हें मस्ती जाल्या सगळें कळटा तेका. A few moments later. सो न्हावन बीन येयलें बेगीन बेगीन म्हटलें रेडी जातलें सगळें कपडे बीन घातले सगळें रेडी जावच्या पयलीं लेडीज च्या दवरला च्या करता. बाय उठोना आसत बाय सुस्त न्हिदला. जेन्ना कितें जाता ना खंय वचपाचें आसता पळय आमी तेन्ना बाय उठना सुशेगाद न्हिदता. आनी जेन्ना हांव नासता आई बीन आसता मम्मी बीन ती घरा आसता मातशें बायक पळय हांव रोखडें बँकेन आनी खंय काम रोखडें करून येता म्हणटा तेन्ना तेन्नाच उठता. तशें आसता बायचें. आतां तें चावेक दवरला आनी थोडें कितें ना हांवें म्हाका टायमूच गावनासलें. हे सगळें कंटेनर लायतले थोडे म्हणून हे लायक म्हाजे थोडे ओल्ड म्हणजे हेच फकत न्हिदूनच हळदी पावडर आनी मिरची पावडर घालता. बाकीचे च्या पावडर हेचो बीन सगळें चेंज करून नासलें. सो च्या पावडरचे सेम आसलें पूण आतां हांव सद्या कितें करता हो व्हडलो तो हेका दवरता साकरी आनी तेंका सेम व्हडलोच पाल्याक साकर अशें मागीर तो चड व्हडलो जातलो. सो एक व्हडलो च्या पावडराक दवरता मातसो धाकटो हितून आहा तो हें दवरता हितून च्या पावडर हितून घालता आनी साकर हितून घालता. तशें करता आनी हे सायडीचे बीन आनीक आहा पळोवया कशें कितें मॅनेज करतलें तें. आनीकूय थोडें आहा सद्या कितें घालपाचें तेंच हाडलां हें घालता. हांगा सद्या च्यावेक दवरता च्या पळयतलें. दुसरे टायपचे खूब आहा पूण म्हाका जाय तो लायब्ररी थोडो उरला. सो तशेंच करता. मसाला टी आहा इलायची टी आहा कसले टी आहा म्हणजे खबर ना रोज टी हेची टी म्हाका रेड लेबलच आवडटा. बेश्टें प्लेन आहा त्यो म्हणून रेड लेबल आनी ती मसाला आसता ती आवडना. मसाला करपाक जाय न्हू जाल्यार हांव स्पेशल करता. तितून तिकी इल्लीशी 2 लवंगां वेलची एक
आले इल्ली धोडून म्हणजे तशें करता आनी तितून मागीर कितें घालता आनी जिंजर बीन वांटून मातशें धोडून घालपाक जाय आनी कांय ना अशेंच मातशें बरी बॉयल केली की मातशें बरी लागता च्या ती तितून मातशी ती वेगळीच आसता खबर ना कशी लागता मसाला ती घरा करता हांव तीच बरी जालें पाव च्या हे चेंज करता हांवूय रेडी जाता 5 जाली सांजे म्हणल्यार केन्ना येतलें खबर ना म्हणटालो हांगासर थोडेच डबे असले पळय तेच सद्या घातला आनी फिल्टर करूंक जाय थोडेच मिरसांगो बीन पयलींची तर असले पळय तेच घालून दवरा थोडेच हे करून दवरला बाकीचे ते सगळे अजून फिल करपाक जाय सो आतां आमी चल्ली मातशें ऑफिसान वयता सोमतें आनी सोमतें मागीर फ्रेंड्स बीन वयतले आमी हे पळय हांवें सगळे कपडे घेतला प्लस व्हडले बॅग घेतला लायक म्हाका आतां संडे डेल्फिनोजानूय सगळें शॉपिंग करूंक जाय खुबशें काम आहा आतां लेट जालो बायच्या आतां 6 जाली पळोवया खंय वयता रे तूं गिंगींग खंय रे ते अशें वयता ओके ओके केस बीन सारकें उगोना मरे तुवें आं वलेत आहा मरे मातशें गुशा केला न्ही तिती अशी कशी जाल्या रे तुजी ती पावडर लागला मरे तितीक आं डाडा या मरे आमी आतां बाबा खंय वयता डाडा वयता मरे शंकर भैया डाडा वयता मरे हे आसरा दो पापा वतना आमी डाडा वयता आनी भैया वयता आसरा आसरा सो जस्ट ऑफिसान बोला तेंचे वचपाचे रेडी हां वयर शंकराक गेले पळय शंकराचे वयर जाल्यार हय सगळें आतां वचपाचो टायम तेंचो म्हाजें जालें सगळें घेतलें म्हाजें सगळें विकल्प सगळें जालें वयता नेक्स्ट स्टेशनार रावलें पळय हांगा सो आतां हांव येयलां सगळें जालें म्हाजें ज्वेलरी वाल्या कडल्यान तें मेन थिंग म्हाजें तें काम आसलें तें घेतलें आनी आतां टेलरा कडेन वयता सो म्हाजें ऑल्टरेशन ते फास्ट फास्ट करून घेता आनी ब्लावज बीन शिवून दवरला आईचे बीन मम्मीचे बीन ते कलेक्ट करता म्हाजें मातशें ऑल्टरेशन आहा आनी कितें तें दिता आनी परत मागीर डेल्फिनोजान काम आहा तें सामान आयज पळय बारीक सगळीं कामां फटाफट खूब आवडून घेता बाबाय कर बाबाय कर बाबाय कर बाय बाय भैया भैया डर खंय सो डेल्फिनोजान बीन वचून येयलें सगळें सामान वांगडा हाडलें आमी डेल्फिनोजान गेले न्हू बरें पडटा आमकां लायक सगळे वेजिटेबल फ्रुट्स सगळे ग्रॉसरी आयटम नुस्तें चिकन सगळें घेवन येयलें आनी आज बरें नुस्तें गावलें आमकां सगळें बरें बरें नुस्तें घेतलें आमी हें घेतलें कितें गो एक कसलें तर नुस्तें आहा स्नॅपर बीन दोडयारे घेतला क्रॅब घेतला आनी मोठी प्रॉन्स बीन घेतला आतां कितें करता क्रॅब आहा तेजें सुका करता प्राउन्स पुलाव बीन सगळें आहा आनी हे सगळें म्हणजे ब्लावजाचें सगळें सामान प्लस हे सगळें बॅगा करून हाडला ते सगळे वेजिटेबल फ्रुट्स बीन ते सगळें ते सॉर्ट आउट करपाक जाय काडूंक जाय सो ते करून घेता फर्स्ट ऑफ ऑल बायचें नुस्तें कितें करता आनी बायचें जेवणाचें करता आतां तशें सोमतें आईक घेवन येयला आई दिसा गेल्ली घरा थंयच आसली म्हटलें सोमतें यो आतां सोमतें आमी गेल्ली आई रेडी जाली येवपाक भाई ताका पावपा झाला म्हटल्यार आमी तेच लागीं आहा सोमतें घेवन येता सोमतें तिकाय घेवन येयलें हांगा बायचो कुकर लायला आनी सायड बाय सायड बायक दोनूच हे घातला भाजपाक हे बी नुस्तें सगळ्या सद्या बी क्रॅब कालदा क्लीन करून हाडलेलें पण आतां ताका सारकें क्लीन करूंक जाय तेंच्यांनी हे पांय बीन तशेंच बारीक दवरला आनी हे सायडीचे करपून ना ते सगळें क्लीन करूंक जाय सारकें डेल्फिनोजान वचपाचें आनी मेन कितें जाणा हांचें गेलें की सगळें एकूच हितून गावता सगळें लायक नॉर्मल सुपरमार्केट भाजी ग्रॉसरी हे सगळें गावतात भाजी पालो या बाकीचे चाव हे बाकीचे सगळें सामान अशें जावपाक डेल्फिनोजान कितें केलें की सगळें भाजी जावं नुस्तें जावं चिकन जावं बाकीचें सामान जावं गिफ्ट आयटम जावं सगळें ए टू झेड गावता आनी मेन ती कितें सगळें क्लीन करूनय गावता तें बरें सोमतें हाडलें सोमतें धुयलें केलें सो बायक बेश्टें घातल्यान आतां आमकां सुकें करता तें एक बेस्ट आसता डेल्फिनोजाचें तें म्हाका बरें येता सगळें गेलें एकदम पूण मेन थींग आमी गेले न्हू तितून लायक आमी चडशें नुस्तें खातीर आनी भाजी खातीर वयता आनी बाकीचे थोडे गेले की कितें जाय तें घेता नाजाल्यार सगळें ऑनलायन सगळें आसतात म्हाजें हेका पळयता आतां चल तें सुकें करता ताका क्लीन करून बरें दवरता आनी सारकें करता त्यो बरें आहा पळय 1 किलो आनी बऱ्या प्रायस आसल्यो हांव सवाय गावता अरावंड आयची प्रायस आसली ह्यो 390 केज्यो आयज सवाय आसल्यो क्रॅब कश्यो आहा त्यो पळोवंक ना आतां पोवच्यो काय बऱ्यो आहा त्यो सो हांगासर म्हाजी हे पळय यम्मी यम्मी क्रॅब शिजता आयज हांवें कितें केलां सुकें करुना मातशी बारीक वाटलेली पुलावाच्या वांगडा मिक्स करूंक जाय म्हणून की आमचें हें काबार जालें हें कालचें आसलें त्या मशरुमाचें तेच्यान मातशें धबधबीतूच केलां आनी मातशें ट्राय करतलें चड न्हू मातशें पूण जालें आयज क्रॅब शेक शेक रेडी Nice. आनी मातशें बॉयल करता आनी बंद करता आवय चेंज करून घेता भायर रडटे पळय बायचें कितें जालां खबर ना बाबा कितें जालें हे पळय बाय सगळें आतां हांवें सगळें काडलेलें सेपरेट बिस्कीट आपण येयला कितें जालां रे टी शर्ट तुजें बाबा टी शर्टाचें कोण आहा रे तुज्या
पळय पळय सगळ्यांक आ बेगीन घेवन खवयता तो बाबा तशें उडयना बाबा कोण नाही बर्ड्स आहा मरे कुकू आहा मरे जे बाय पळय अशें करता बायची बेकी दी बाय बायक तुका ही हाडला पळय बिस्कॉटाची बरी आसता ही इथे काय दुसरी खावयलेली पूण ही आतां दुसरी येयला आतां कार्मेल म्हणून 0% मैदा बेश्टी टायमपास हे बिस्किटे सगळे फोडटा बाबा सगळे भाजी बिजी एप्पल बिंपल सगळे मिक्स आहा केळी म्हाका मातशें तन्नी गावले पूण ओके जायफ्रुटान मातशी फ्रेश बरी भाजी गावता आनी खूब दिसांनी परत येबय ही म्हापसा गेल्यार चडशी गावता पूण गांवाची 2च चुडी हाडला शेपूची भाजी बरी तांबळां लसूण बेसन घालून बरी करता कांदो टमाट बरें तळसून करूंक बरी जाता एप्पल भायर हाडटाली 250 280 किलो हांव कशें पळोवया याद ना म्हाका एप्पलाची कॉस्ट आहा थंय 255 बरें आहा 183 पडले म्हाका हे 720 ग्राम एप्पल कशें आहा तेवूय पळोवंक जाय मातशें हांव डेली शॉपार हाडटा तेजेर बरें आसता हे फ्रुटाचे म्हणजे डिफरंट शॉपां पूण आतां गेल्ले म्हणून थंय सगळे घेतले हे कितें काय इल्लेशें कितें हाडलां हांवें सो ग्रीन चिली आसले म्हाज्यो ह्यो बऱ्यो गावला मरे 235 ग्राम फॉर 15 रुपीज डेल्फिनोजाचे न्हू भाजी सुद्दां अप डावन आसता केन्ना म्हारग आसता केन्ना सवाय आसता डिपेंड कशें कितें तें सगळें कॅबेज तर लास्ट टायम आमी गेले ना 56 किलो आसलो आनी आमी मातसो मिडियम सायज असो घेतला आनी तो जालो 105 अशें कितें आसलें अरावंड मिडियम सायज आनी हरशीं वचत जाल्यार सवाय आसता आयज आसलेलो आयज कमी आसलो आयज कसो जाला काय कॅबेज अरे ते कॅबेज घेवपाक विसरलें हांव पळयलेलो पूण विसरलें आनी फ्लावरूय तसो डिपेंड फ्लावराची प्रायस पळोवया कशी आसली फ्लावरूय पडलो पळय हो आसा 50 रुपीज प्रायस 50 रुपीज किलो वायज आसता तो आनी हो 85 ग्राम आसलो 44